नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. मी सुरू करचे पयलीं एक तुमी फोटो पळयलो की दोतोर प्रमोद सावंत आदलो उपमुख्यमंत्री आनी सद्याचो गोंय भाजप प्रदेशाचो उपाध्यक्ष बाबू कवळेकाराच्या फाटीर हात मारता. बाबू कवळेकार आनी सीएम अशें आमी जर सर्च मारीत जाल्यार आमकां हो फोटो मेळटा. पूण आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय की राजकारण म्हटल्या उपरांत राजकारणान केन्ना कितें जायत तेचो नेम ना. जो आपलो दोस्त म्हणटात तोच केन्ना दुश्मन जायत आनी दुश्मन आसता तो केन्ना दोस्त जायत हें कोणूच सांगूंक शकना. राजकारण हो अस्थिरतेचो खेळ. राजकारण हो प्रत्येक कडेन अविश्वास विश्वासघात अशे शब्द बी राजकारणान आमकां चड हायलायट जातात दिश्टी पडटात. अशेंच कांय म्हत्वाची अपडेट घेवन आमी तुमचे पर्यंत येयल्यात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की दक्षिण गोंयचो भाजपाचो उमेदवार कोण हेचेर आजून एक मत जाय नासलें. आतां पर्यंत एक अशें जाल्लें की भारतीय जनता पक्षान गोंयच्यान 3 नांवां धाडल्यात. एक म्हणजे दामू नायक विद्यमान सरचिटणीस, दुसरो एडवोकेट नरेंद्र सावयकार तोय सरचिटणीस आसा, आदलो खासदार आसा, आनी तिसरें नांव जें आसलें तें म्हणजे बाबू कवळेकार. सगळे म्हणटाले की बाबू कवळेकाराचें नांव आघाडीचेर आसा. विनेबिलिटीच्या फॅक्टराचेर बाबू फर्स्ट आसा, मागीर सावयकार, मागीर दामू अशें म्हणून. आनी ह्या तिगां मदलो एक कोण तरी कॅन्डिडेट थारतलो आनी तातूंत बाबू आघाडीचेर आसा अशें सगळें चल्लेलें, सगळें जाल्लें. पूण अचानक आतां ह्या सगळ्या चर्चे भितर नवें राजकीय वळण येयलां, नवो ट्विस्ट येयला. तो म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आतां बायला उमेदवार म्हणजे दक्षिण गोंयच्यान वुमन कॅन्डिडेट दितलो हें निश्चित जालां किंवा ते दिशेन सगळ्यो राजकीय हालचाली ज्यो आसात त्यो प्रबळ जाल्यात. आतां मदींच एके वटेन ही 3 नांवां आसतना बायला उमेदवार किंवा वुमन्स कॅन्डिडेट ही खंयच्या पिक्चरान खंयच्यान येयली हो प्रश्न सगळ्यांक पडला. आमी फाटल्यो जर कांय घडामोडी पळयत जाल्यार आनी हेका जर दुजोरो जाल्यार आतांच कांय वेळा पयलीं प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे पत्रकार परिशद जाली आनी ह्या पत्रकार परिशदेंत तांणी सांगलां की आमी 33% आरक्षण दितात आनी आमी महिलांक हे दितले, समान न्याय दितले किंवा हे दितले. ही गजाल अजिबात कोणाक पटपा सारकी ना. हाचें कारण म्हणजे जर तुमी महिलांक समान न्याय दितात किंवा तुमकां जर तें हें दिवपाचें आसा जाल्यार जेन्ना 3 नांवां 2 मतदारसंघ आसात लोकसभेच्या गोंयांत तेतूंतले एका मतदारसंघांतल्यान तुमी महिलेची शिफारस पयलीं करूंक नाशिल्ली. केंद्रीय नेतृत्वान जेन्ना सांगलें तेन्ना खंय तरी भाजपान ही भुमिका घेतली आनी आतां ते महिला जे समानतेच्यो गजाली ज्यो आसात त्यो करपाक लागल्यात. पूण त्यो निरर्थक आसात आनी त्यो वयल्या वयल्यो आसात हें सगळ्यांक खबर आसा. आतां केंद्रीय नेतृत्वान बायलेक दक्षिण गोंयची उमेदवारी दिया अशें कित्याक सांगलें हें जर आमी पळयत जाल्यार हातूंत एक गजाल स्पश्ट जाता ती म्हणजे भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेश हाच्या कडल्यान ह्या सगळ्या घडामोडींनी बाबू कवळेकार हाची राजकीय गेम जाल्या काय कितें हो प्रश्न सगळ्यांक पडटा. हाचें कारण म्हणजे आमी जर सगळी जी चेन ऑफ इव्हेंट्स आमी जर पळयत जाल्यार आतां हे सगळ्यो गजाली एक भायर येवपाक लागल्यात. आमी ह्या दक्षिण गोंयच्या लोकसभा मतदारसंघ उमेदवार जाहीर निश्चितीच्या ह्या सगळ्या हेचेर तुमकां वेळोवेळी अपडेट्स दीत येयल्ले आसात. कितें घडलां, कोणाचें नांव आसा किंवा कितें खंय बैठको जातात, कितें जालां हें जालां. आनी त्याच्यात फुडली ही एक म्हत्वाची अपडेट आमी तुमचे पर्यंत हाडटात. पयलीं 5 नांवां आसलीं रमेश तवडकार आनी दिगंबर कामत हांची, त्या आनी बाबू कवळेकार, दामू नायक आनी सावयकारांची. बट दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार हांणी पयलींच बॅकआवट केलें आनी सांगलें की आमकां वेंचणूक लडपाची ना. सो उरलीं नांवां 3. आतां ही 3 नांवां निश्चित करतात, चर्चा जाता ती म्हणजे संसदीय कमिटी जी आसता भारतीय जनता पक्षाची दिल्ली थंय ही नांवां सगळीं चर्चेक येतात. पूण आतां जी म्हायती मेळटा ते प्रमाण जेन्ना संसदीय मंडळाची बैठक जाली जंय JP नड्डा, अमित शहा, ताचे उपरांत गोंयचे प्रभारी सूत आशीष सूत दिसता ते, मागीर गोंयच्यान प्रदेशाध्यक्ष तानावडे, मागीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
ह्या सगळ्यांची जेन्ना संयुक्त बैठक जाता तेन्ना जी नांवां येतात तेचेर चर्चा जाता. आतां आमी म्हणटाले की 3 नांवां आसात, पूण आतां एक गजाली राजकीय सुत्रां कडल्यान भायर येवपाक लागल्या, त्यो म्हणजे ह्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीन मोदी आशिल्ले, अमित शाह आशिल्ले, फक्त 2 नांवां गेलीं, ती म्हणजे सावयकार आनी दामू नायक हांची. जेन्ना सावयकार आनी दामू नायक हांची नांवां थंय पयलीं तेन्ना थंय केंद्रीय नेतृत्वान स्पश्टपणान म्हटलें की ही दोनूय नांवां विनेबिलिटीच्या क्रायटेरियाचेर पात्र थारपाक शकना, ती भायर पडटली. आनी तेन्ना असो सूर आयलो केंद्रीय नेतृत्वा कडल्यान की तुमी जी नांवां दिल्लीं आसा ती हरशीं म्हणून पडटलीं, सो कोणाक तरी एका बायलेक संद दिया. अशा तरेचे त्या कोर कमिटीच्या दिल्लींतल्या बैठकीन उलोवप जालें ही खात्रीशीर म्हायती आमी तुमकां दितात, जी सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ती. तर जेन्ना ही चर्चा जाली तेन्ना मातशे गोंयचे हे जे आहा ते गडबडले आनी मागीर अशें जालें. तर तेन्ना केंद्रीय नेतृत्वान सांगलें की जी तुमी नांवां दिल्या ती हरशीं म्हणून काय जिखतलींच अशें अजिबात ना, विनेबिलिटीच्या क्रायटेरियाचेर ती ना. तेन्ना तुमी निदान बायलेचें दिया खंयचें तरी नांव, तिका एक संदी दिया. जावं न्ही की गोंयान एक कॅन्डिडेट बायल मनीस दिली भाजपान म्हणून, असो थंय उलोवपाचो सगळो सूर जालो, अशे तरेची चर्चा जाली. मागीर केंद्रीय नेतृत्वा कडल्यानूच एक नांव आयलें, तें म्हणजे शेफाली वैद्य हांचें. शेफाली वैद्य ह्यो आमकां खबर आसा, एक नामनेच्यो ऑरेटर म्हणजे उलोवपी अश्यो वक्त्यो, हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्यो, उजव्या विचारसरणीच्यो, कट्टर रायट विंगांतल्यो मनीस, ज्यो केंद्रीय नेतृत्वा कडेन सुद्दां लागींच्यान संपर्कान आसात किंवा तांकां केंद्रीय नेतृत्व बऱ्या पैकी वळखून जाणा, ते तांकां वळखतात, मोदी जावं अमित शाह. आनी शेफाली वैद्य हांचें नांव येवपाचें कारण म्हणजे शेफाली वैद्य ह्यो मूळच्यो कुंकळ्ळेच्यो. सो ती एक लिंक धरून तिचें नांव मुखार आयलां. सो केंद्रीय नेतृत्वान सांगलें की तुमी बायलेचें एक नांव कितें तरी आहा तें चला परत राज्यान चला, चर्चा करा आनी परत आमचे कडेन नांवां घेवन येयात म्हणून. सो अशे तरेन जर आमी पळयत जाल्यार बाबू कवळेकार हांचें नांव ह्या लिस्टा भितर वगळ्ळें, तेंचें नांवूच थंय चर्चेक येवंक ना. आनी हें सगळी जी चर्चा राज्यान चल्लेली, गोंयान चल्लेली, की बाबू कवळेकार आघाडीचेर आसा किंवा कॅडरांतलो मनीस म्हणून सावयकार आसात आनी विनेबिलिटीच्या फॅक्टराचेर बाबू कवळेकार आसा, हें जें उलोवप चल्लेलें तें आतां 360 डिग्री एंगलान चेंज जालां. आनी चर्चा किंवा जी प्रक्रिया आसा ती दुसऱ्या एंगलान सुरू जाल्या, ती म्हणजे बायल मनशाक भारतीय जनता पक्षाची दक्षिण गोंयची उमेदवारी दिवप हाचे बद्दल. सो हातूंत स्पश्टपणे दिसता की एका टायमार विरोधी पक्ष नेते काँग्रेसीचे जे आशिल्ले आनी जे जवळ जवळ 10 आमदारांक घेवन भारतीय जनता पक्षान जाणी प्रवेश केलो, ते बाबू कवळेकार, जे लोकसभे खातीर इच्छूक आशिल्ले, सगळ्यान पयलीं सावन तेंच्यांनी प्रचारूय सुरू केल्लो, अशा ह्या इच्छूक उमेदवाराची म्हणजेच बाबू कवळेकार हांची भारतीय जनता पक्षांतल्या अंतर्गत राजकारणान गेम जाल्या अशें आमी सद्या निदान आतां तरी म्हणपाक शकता. सगळ्या हेका जबाबदार कोण हें निश्चित आमी सांगपाक शकना. ते जेणे तेणें आपलो राजकीय अंदाज लावपाचो आनी ते भाकीत करपाचे किंवा आपले विचार त्या दिशेन करपाचे. कित्याक राजकारण म्हटलें काय गट तट आनी हें सगळें आसा. आतां हेका जबाबदार कोण, बाबूचें नांव लिस्टान कोणी काडलें, गोंयच्या खंयच्या फुडाऱ्यान काडलें, तांकां खबर आसली काय काडला काय ना, की हें एक हें जालां, एक गेम प्लॅना प्रमाण जालां, हें ते तांकां खबर आसतलें. बाबूकूय आसत खबर एक वेळ कोणें केलां आसतलें किंवा तेंच्यात, पूण ते आमी डायरेक्ट कोणाचेर आरोप करपाक शकना. पूण अंतर्गत राजकारण जें आहा तें आमी तुमच्या मुखार हांगा दवरलां. आनी कशा तरेन जो मनीस सगळ्यान आघाडीचेर आशिल्लो जिखपाच्या क्रायटेरियाचेर, विनेबिलिटीच्या क्रायटेरियाचेर, तेचें नांव कशें भायर पडलां तें आमी तुमकां हांगासर सांगलें. आनी कशे तरेन ही चर्चा आतां एका वेगळ्या दिशेन सुरू जाल्या, ती म्हणजे दक्षिण गोंयची उमेदवारी ही बायल मनशाक दिवप. आतां जशें हांवें तुमकां सांगलां वदळ की शेफाली वैद्य हांचें नांव केंद्रीय नेतृत्वानूच सुचयलां, तेचेर विचार मंथन करा म्हणून. ताच्या उपरांत जी नांवां आतां दुसरे स्ट्रॉंग नांवां खूब येयल्या महिलांची. सुवर्णा तेंडुलकर ज्यो सावथ गोवा ZP अध्यक्ष आसात तें येयलां. मागीर विद्या गावडे मडकय मतदारसंघांतल्यो भारतीय जनता पक्षाच्यो नेत्यो आसल्यो, ज्यो माजी महिला आयोगाच्यो अध्यक्ष आसल्यो, तेंचें नांव आसा. बट आनी एक नांव प्रामुख्यान आयच्या कोर कमिटीच्या बैठकीन चर्चेक आयलां, तें म्हणजे सौ सुलक्षणा प्रमोद सावंत हांचें. विनेबिलिटीच्या क्रायटेरियाचेर आमी जर पळयत जाल्यार सद्याच्या घडीक महिलाच्या बाबतीन, महिलाच्या अनुशंगान आमी जर पळयत जाल्यार सुलक्षणा सावंत हांचें नांव आघाडीचेर आसा. आनी
खास सुत्रांनी आमकां जें आयज सांगलां, जे बैठकीनूय वांटेकार आशिल्ले, आस्पावीत आशिल्ले अशें आमी म्हणपाक शकता की भारतीय जनता पक्षा तर्फे आतां जेन्ना महिलांच्या उमेदवारी दिवपाचो विचार चल्ला, तेतून सुलक्षणा प्रमोद सावंत हांचें नांव हें सगळ्यांत चड वयल्या पावंड्याचेर आसा विनेबिलिटीच्या क्रायटेरियाचेर. तर 3 नांवां धाडिल्लीं, त्या नांवांचे चर्चे वयल्यान आतां हीं 3 नांवां बायलांची जाल्या. जशें तुमकां सांगलें, एक शेफाली वैद जे केंद्रीय नेतृत्व ताच्या खातीर आग्रही आसा तांणी सुचयलां. दुसरें, गोंयच्या वतीन ह्या सगळ्या हितून प्रामुख्यान आघाडीचेर आसा विनेबिलिटीच्या क्रायटेरियाचेर, ते म्हणजे सुलक्षणा प्रमोद सावंत हांचें. तर ही जी सगळी जी चेन आसा, शृंखला जी आसा घडामोडींची, जी आमी तुमकां सांगली, ती आमी हांगासर पळोवपाक शकता कशी आसा ती. म्हणूनच राजकारणान कोण केन्नाच कोणाचो दोस्त नासता, कोण केन्नाच कोणाचो दुश्मन नासता. आतां हातूंतल्यान कोणें कितें बोध घेवप तें जाचे ताचेर आसता. आयज जर समजा जर कोण झिरो आसा जाल्यार तो फाल्यां हिरो जावपाक शकता, जो फाल्यां हिरो जातलो तो परवां झिरो जावपाक शकता. अशे तरेचे हे राजकारणाचे खेळ आसतात. आनी असोच एक ह्या लोकसभा, दक्षिण गोंयची लोकसभेची उमेदवारी दिवपाच्या बाबतींत भारतीय जनता पक्षा भितर सुद्दां जाल्लो हो जो एक खेळ आसा, आमी राजकीय खेळ, तो खेळ कितें आसा तो डिकोड करपाचो आमी हांगासर प्रयत्न केलो. आमच्या दाव्याचेर कोणूय तो दावो फेटाळपाक शकता किंवा तो दावो कोणूय मान्य करपाक शकता, पूण नेमकें कितें जालां हें ह्या सगळ्या लोकांक खबर आसा. आतां जरी सुद्दां ह्या एका वेगळ्या तरेन चर्चा सुरू जाल्ली आसली तरी परत आनी हेतून कितें घडामोडी घडटात काय कितें तें पळोवचें पडटलें. इतल्यानूच तें सोंपूंक ना. आयजच मुख्यमंत्र्यान सांगलां की ती दुसऱ्या लिस्टान येवंक ना जाल्यार तेच्या फुडल्या लिस्टान येवपाक शकता म्हणून. म्हणजे हो जो खेळ आसा किंवा ह्यो राजकीय घडामोडी ज्यो आसात त्यो भारतीय जनता पक्षाच्यो कांय दीस आनी चलतल्यो इतलें मात नक्की आसा, कारण मुख्यमंत्र्यानूच तें सुतोवाच केलां. सो आतां हेचेर भारतीय जनता पक्षाची ही जी अंतर्गत राजकीय घडामोडी आमी जर पळयत जाल्यार खंय तरी दक्षिण गोंयचो सीट हो भारतीय जनता पक्षाच्या हातींतल्यान वयतलो काय कितें हें पळोवचें पडटलें. काय ते उमेदवारी जाहीर जाल्या उपरांत भारतीय जनता पक्ष ते कमबॅक करता हें पळोवचें पडटलें. सो आतां आमी तुमकां ह्यो अपडेट्स ज्यो आहात त्यो दिल्यो. कितें नेमकें घडटा, पड्ड्या फाटल्यान कितें घडटा, इनसायड स्टोरी कितें आसा ती आमी तुमकां हांगासर सांगल्या, एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न केला. फुडल्यो ज्यो घडामोडी आसा त्यो सुद्दां आमी तुमकां अश्योच दीत रावतले. तुमी पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही, आमची फेसबूक पेज, आमचो यूट्यूब, आमची वेबसायट आनी टीव्हीच्या माध्यमातून किंवा आमचे अपडेट्स ब्रेकिंगच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमचे पर्यंत अशेंच ह्यो सगळ्यो घडामोडी अप टू डेट ज्यो आसतात, टायम टू टायम ज्यो घडटात त्यो पावयत रावतले. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.